मोगाच्या भाव भयणींनो, आमी साडेकाळाच्या 28वो आयतारान भितर सरल्यात आनी हो आयतार आमकां सगल्यांक एक प्रश्न घेवन आमकां विशय दिता। तो म्हणल्यार सासणाचें जिवीत जोडूंक आमी कितें करूंक गरज आसा। आनी ह्याच विशयाचेर ल्हानशी नदर मारतना एक घडणी याज्ञिकाच्या जिवितान जाल्ली तुमकां सांगूंक सोदता। एक पावटी मिसाक सावन आल्ताराचेर आपलें प्रवचन करतना ह्या याज्ञिकान लोकांक विचारलें, तुमकां कितल्या जाणांक इफेनाक वचूंक जाय जाल्यार उबी रावात, आनी कोणूचय उबो नासलो। दुसरे पावटी ताणें विचारलें, तुमकां कितल्या जाणांक इफेनाक वचूंक जाय, पूण कोणूचय उबो रावलो ना। ताणें आनी एक पावटी विचारलें, तुमकां कितल्या जाणांक इफेनान भितर वचूंक जाय, आनी कोणूच उबो रावूंक ना। पूण तिसरे पावटी साकिस्तांव जो आसलेलो फिरगोजीचो तो उबो रावलो। आनी याज्ञिकान विचारलें, सगलो लोक बसून आसा जाल्यार तूं कित्याक उबो रावला, तुका इफेनाक वचूंक जाय कितें? आनी साकिस्तांव सांगूंक लागलो, फादर, 3 पावटी तुवें विचारलें पूण कोणूच उबो रावूंक ना, पूण तूं एकलोच उबो आसा तो पळोवन हांवूय तुज्या बरोबर सांगात दिवंक उबो रावलो। ओय म्हज्या भाव भयणींनो, आज आमकां सगल्यांक विशय दिल्लो आसा तो म्हणल्यार सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक आमी कितें करूंक गरज आसा। आज आमी जाणात, आमी सर्गीच्या राज्यान भितर सरतलीं जाल्यार आमी सगलीं म्हणटलीं पयली वस्त आमकां गरज आसा तें म्हणल्यार आमी मरूंक गरज आसा। पूण आयच्या दिसाक हें सर्गीचें राज जोडटलें जाल्यार आमकां आमचें पयलें वाचप, दुसरें वाचप आनी आयचें शुभ वर्तमान आमकां जबाब दिता। पयलें वाचप आमकां म्हणटा, आमकां सर्गीचें राज आमी जोडून घेतलीं जाल्यार आमकां पयली वस्त सांगता, आमची गिरासकाय न्हय, आमचें व्हडपण न्हय, पूण आज आमी गडे सर्गीचें राज जोडटलीं जाल्यार आमकां पयली वस्त गरज आसा ती म्हणल्यार आमकां आमची देवाची जाणवाय। जेन्ना आमकां जाणवाय येतली तेन्ना बरें कितें वायट कितें तें आमी विचून काडूंक आमकां गडे शक्ती मेळटली, आनी तेन्नाच गडे सर्गीच्या राजाचो रस्तो आमी धरूंक पावतलीं। पयले सुवातेर जाणवाय आमकां गरजेची। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त आमकां ती म्हणल्यार दुसरें वाचप आमकां सांगता, आमी तर सर्गीच्या राजाचो रस्तो आमी धरतलीं जाल्यार हो गडे सर्गीचें राज आमी जोडून घेतलीं जाल्यार दुसरी वस्त आमकां गरज आसा तें म्हणल्यार आमी दर दिसाक दर घडयेक आमच्या जिवितान देवाचें उतर पाडूंक वो तें जिवूंक गरज आसा हें आमकां दुसरें वाचप सांगता। जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचतलीं, आमच्या गिन्यानांत घातलीं आनी जेन्ना आमी तें जियेतलीं तेन्ना आमी सर्गीचें राज जोडूंक पावतलीं। आनी आयच्या दिसाक निमणी वस्त आमकां सर्गीचें राज जोडून घेतलीं जाल्यार आमकां कितें गरज आसा तें म्हणल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां जबाब दिता। तो म्हणल्यार आमचे लागीं कितें आसा तें आमी दुसऱ्याक वांटूंक गरज आसा। तोच जबाब आयच्या दिसाक जेजून ह्या ग्रेस मनशाक दिलें। जें कितें तुजें सोबें आसा, तुजी भलायकी, तुजी देणी, तुजी बेसांवां जेन्ना आमी दुसऱ्या सोबें वांटतलीं तेन्ना भाव भयणींनो आमी हें सर्गीचें राज जोडूंक पावतलीं। ओय म्हज्या भाव भयणींनो, ह्यो 3 वस्तू आमकां आयच्या दिसाक गरज आसा। ती म्हणल्यार पयले सुवातेर देवाची जाणवाय, दुसरे सुवातेर देवाचें उतर, तिसरे सुवातेर जें कितें आमचें सोबें आसा तें दुसऱ्या सोबें आमी वांटूंक गरज आसा। तेन्नाच घडये सर्गीचें राज आमी जोडूंक पावतलीं। आनी तेंच करूंक भाव भयणींनो ह्या आयताराक सगल्यांक धीर आनी बोल देवाचें आमकां मागुया।